this meeting. Any problems are there in our village, so you all have to tell me about this problem. असं झालं तुमगे तुमगे प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार तुमी ओके. म्हजें नांव आंतोनियो लिओ फेर्नांडीस. सगळ्यांक म्हाका वळखतात म्हणल्यार हांव खूब ZP कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांव कॅन्डिडेट. तुमी जाणा आसतले हांव आयकला आसतले जो आदमी होड्या मागता म्हाका कॅन्डिडेट म्हणून हांव म्हाका डिक्लेअर केल्लो आसा. So, Aam Aadmi Party announces a major democratic initiative for the upcoming December 2025 ZP election. Manifesto corner meeting in every single ZP constituency of Goa. गोंयभर जे जाग्यांनी ZP constituency आहाय, ZP आहाय, त्या जाग्यांनी आमी वचोन लोकांकडेन बसोन लोकांकडेन कॉर्नर मिटींग करून हो मॅनिफेस्टो तयार करपाचो हो आमगेलो प्रयत्न जावन आहा. हे मिटिंगेंतल्यान आमी ग्रास रूट लेवल लोकांकडेन पावतले आनी लोकांकडेन तेंगेले विचार आनी तेंगेले जे गोश्टी इश्यूज आहाय ते आमी हे मॅनिफेस्टोन लोकली आमी घातले. हो जावन आहा आमगेलो 8 पॉइंट इनिशिएटिव्ह, 8 पॉइंट अजेंडा इनिशिएटिव्ह टू अचीव द मॅनिफेस्टो मिटींग. आनी पयलो म्हणटाय तो पीपल at the grassroots levelar आमी वचोन मेळपाचे, तेंचे बरें आमी जाण जावपाचे की हुंच नाल्ला ZPन बांदपा जायो, हुंय पेवर्स घालपा जाय, हुंच देवळां आमी काम करपाक गरज आहा, हुंच इगोर्जी, हुंच मस्जिदां केसले जाग्यांनी लोकांक आज ZPचो फंडाचो गरज आहा. हे आमी तेका वचोन भासाभास करतले. तेज भायर तेमकां कितें वायट दिसलां हे सरकारा वरवीं, कित इश्यूज आहाय हेवूय आमी तेंचे कडेन बरोवन घेतले. This is the first point. Second point, the core message is people are the highest authority. गोंयकार जो आहा तो गोंयकार जावन आहा सुप्रीम आनी गोंयकार सुप्रीम म्हणटरी ते सुप्रीम गोंयकारा बरें वचोन आमी तेंचे बरें चर्चा करून आमी तेंचे बरें वचोन मॅनिफेस्टो बांदपाची गरज आहा, मॅनिफेस्टो बिल्डअप करपाची गरज आहा. सो आज देखून राजकारणान कोण लोकां बरें वचोन मॅनिफेस्टो केलो नाय. मॅनिफेस्टो म्हणल्यार ते एसपी वचोन मॅनिफेस्टो केल्ले आहाय. So this is the first time in the history of Goa, Aam Aadmi Party is launching this, and I think no other political party has started this setup. The third purpose of the manifesto meeting is to understand people's grassroots problems, local issues, as well as government-related issues. So through the ZP could pass on the message to the MLAs. आज हम 10 जण MLA आहे, एक ZP हा. आज बरा आज वेली ZP candidate हा. आणि माम आमगेलो कोलवा ZP कॅन्डिडेट आहा. हे तिगाय बेगीन आज तुम फेल जाला सालसेतीन आमी 5 ZP ऑलरेडी डिक्लेअर केले आहे. 14 कॅन्डिडेट्स आज गोंयकारांक आमी ZP डिक्लेअर केले आहे. द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. वी आर सिरियस विथ दिस मॅनिफेस्टो मीटिंग. आमगेले जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर झाले ते ग्राउंडार वचून दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मॅनिफेस्टो मीटिंग राइट फ्रॉम टुडे इवनिंग. द मीटिंग will function in a very organized manner. Each meeting will have some talking points which will be going and discussing with the people.
dedicated person will be there to organize this meeting. लोका एक टाइम करतले, डोर टू डोर करतले, लोकांक वचून लोकां मेळटले, लोकांक इनवाइट करतले एक लोकेशनाचेर आनी लोकांक सांगतले तुम बरोवन हाडाय, सांजचे जेन्ना येताय तुम बरोवन हाडाय पॉयंट, कितेंय जावं दे पॉयंट, एक वेळ एक फावट पंचायत लेवल देखून पॉयंट जातले तुम हाडाय. Then we will able to at least know and how we have to build up this manifesto and the local grassroots किती आहा. A local manifesto at every ZP seat of पाचवो point. This is the outcome. A meeting केलं म्हणटरी a meeting plan आमका local manifesto create जातो. As a trial pilot project काल भाणाले ZP आणि कोलवा ZP. भाणाले ZP आम्ही दोन manifesto meeting येतो घडयल्यो. एक कोर्लिम गावान घडयली, एक करमना गावान घडयली आणि एक मागीर कोलवा ZP तो एक आम सुदाली घडयली आणि एक कोलवा घडयली. हे चारी जाग्यांनी आम्ही डोर टू डोर केले. ZC घरान आम आपयले. More than 100 plus people got gathered together and we got beautiful points. आमका ते वाड्यांतले एक बरो एक आयडिया मेळ्ळी की कितें जावपाक जाय, गरगत जावपाक जाय थ्रू ZP आणि people appreciated ती आम आदमी पार्टी कित्याक जो आज वाव म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण दाखयलो तेजी तोखणाय आयको मेळ्ळी. फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन लोकांक मेळ्ळें and I was present for all the four corner meetings that were done and both आमगे ZP जोसेफ the president ZP आणि आमगेलो जो आता कॉन्टेस्ट जावपाचो जो कॅन्डिडेट माम आंतोनियो जो आमगेलो कोलवा ZP तोय आशिल्लो एक कालचे आमगेलो पायलट प्रोजेक्ट आमगेलो कमिटमेंट कितें. Our commitment and track record will be conveyed to every meeting. Manifesto meetingaचेर आमगेलो गोंयकारांक कित कमिटमेंट आहा, आमगे ट्रॅक रिकॉर्ड कितें आहा. आमगे ट्रॅक रिकॉर्ड म्हणजे आम्ही दोग जाण आमदार लोकांनी निवडून हाडले म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आणि कोलवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. आमगे ट्रॅक रिकॉर्ड इज व्हेरी क्लियर. आम डेव्हलपमेंटा नावान लोकां फोटोइन बीजेपी उड मारून ना, आम हिंगसोन थिंग डिफेक्शन केला हो जावन आमगेलो ट्रॅक रिकॉर्ड. वो ट्रॅक रिकॉर्ड आम लोकां मुखार मांडलो लेखान and people are very happy that we have not jumped. People are saying that they do not want defectors to come back to politics. लोकां मुठाय की तुम्ही आम आदमी पार्टी कोण डिफेक्टरा घेना काय आणि तुम कोण डिफेक्टरा बरा रावना काय. आमचे जेन्ना हे ट्रॅक रिकॉर्ड त्यांनी सांगितले आम्ही दे वर सो हॅपी. दुसरे आम्ही त्यांना आमगेलो कमिटमेंट दिलो जे भाशेन आज म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि रेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे जे मोहला क्लिनिका रेप्लिका आम्ही ओपन केले तेच रेप्लिका आम्ही आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक AAP आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक हे आम्ही आज सुमार 25 कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही हे आम आदमी केले. AAP आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक आम्ही उक्ती केले. पावरा नासतना आम्ही हेल्थ क्लिनिक ओपन केल्या, फ्री मेडिकल फॅसिलिटी दिल्या. थिंगा एव्हरी डे लोक येता, बेनिफिट घेता, डॉक्टरांगेले MBBS डॉक्टर आहा. सो हो जावन आमगेलो कमिटमेंट. आम्ही आज हे मॅनिफेस्टो मिटिंगांतल्यान लोकांक सांगूंक सोदताय की जे कोण येतले इलेक्शनाक तेंको विचाराय what are you doing for us today in order to vote for you for the ZP election. Aam Aadmi Party is opening up clinics and providing you free service and asking you that we want to be accountable. Accountability जाय आमगे सर्विसाची. आम तुम सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड करपाक लागले ऑपोजिशन आसा आणि तेच बेसिसाचेर आमका एकटे म्हयन्याक तुमका वोट मागताय. डिसेंबरा 20 तारखेर पोस्टबोली इलेक्शन थारायलो आणि ते 20 तारखेर आम जिखोन आडमुट्री आमका 1 year आहा टील MLA इलेक्शन आणि ते MLA इलेक्शन 1 year भितर आम जे काम करतले तेजेर तुम आमी आमका मुखार जी शाबासकी दिवपा जाय ती दिवपा जाय. हे कमिटमेंटाचेर आमी लोकांक मत करतात. The seventh one is calling for citizens participation. काल जेन्ना आमी ही कॉर्नर मीटिंग घेयलोली मॅनिफेस्टो थिंगा यूथ आसलो. यूथ आपल्यागे डिफिकल्टी सांगपा लागलो की जॉब स्कॅम जाताय मुंबईत आणि पयशांचेर जॉब घेताय म्हूण आणि थिंगा आमगे कसलो यूथ मेळ्ळो पेरंट मेळटे गेली. यूथ आणि पेरंट ती म्हणपा लागली बाबा आपल्यागेले चेडवा कडेन 10 लाख रुपये घेयले आणि जॉब दिवपा PWD जॉब. हांवें म्हणलें आंटी म्हाका एक बायक दी. ना आपण बायक दिली, आपण मुखार येयली जाल्यार आय एम ऑल्सो एट फॉल्ट न्हू बिकॉज आय वॉन्ट टू गिव द मनी. बट आपण कितें करता आशिल्ली आपण भांगार दवरून हे केलें. हांवें म्हणलें तुवें कितें कंप्लेन केला कोणाक कंप्लेन करता. कंप्लेन करपी मनीस जरी तरी बेगी आसाय जाल्यार कंप्लेन कोणा करतो. सो हे कालची कॉर्नर मिटिंगांतल्यान ह्यो गजाल्यो आपल्याक रिलीज जाल्यो. सिनियर सिटीजन्स आर सफरिंग. तेगे गृह आधार जी आहा तेंके मेळना, सिनियर सिटीजन्स पेन्शन तेंका मेळना, BDSSY कार्ड जी आहा ती रिन्यूअल सारकी टायमार ते फॉर्मेटार करता.
all the people were only saying one point agenda. तुम्ही जर तरी आम आदमी पार्टी आमची जिखून आले आम एकूच जाईल टाइम बाउंड डिलिव्हरी. तुम्ही एक टाइम सांगाल एक म्हयनो जायो जाल्यार एक म्हयन्यान हें करतले. बर्थ सर्टिफिकेट एक म्हयनो जायो 30 दीस जाय 15 दीस जाय या 60 दीस जाय. बट टाइम बाउंड डिलिव्हरी टू द सिटीजन हे सिटीजन्साचेलो डिमांड आहा. आमगेलो एज वी क्लोज आमगे क्लोजिंग अपील 8 पॉइंट एंड द क्लोजिंग अपील इज ये ZP इलेक्शन जे आम घडोवन हाडटले. दिस इज गोइंग टू बी टू युनाइट all the people's voices and take it to the center stage. गोंयकारांक गेलो भुरग्यांक गेलो व्हडीकारांक गेलो जाणटेल्यांक गेलो सगळ्यांक गेलो आवाज आमी हे मॅनिफेस्टोंतल्यान घालून टुगेदर एकठांय जावून वी वॉन्ट टू बिल्ड अ हेल्दियर सेफर एंड बेटर गोवा. आम गोंयकारां पासून एक बरो मॉडेल तयार करूंक सोदताय. गोंयकारांक इश्यूज जावून डेमोक्रेटिकली पीपल ड्रिवन डेमोक्रेटिक सेटअपांतल्यान आजो मॅनिफेस्टो तयार करूंक सोदताय. आणि दिस इज आवर क्लोजिंग अपील. हे सांगून सगळे गोंयकारांक सांगता आमके एक चान्स दियाय. आमको मॅनिफेस्टो बिल्डअप कराय एक चान्स दियाय. आमके एक चान्स दियाय आमगे ZP हाडून. आमके एक चान्स दियाय की हे ZP कडच्यान आमी तुमचे बरें पावपाक आनी तुमगे जो आयकोड आहाय तुमगे जी बारीक काम करपाक जाता ZPच्यान हे आम करून तुमगे सगळे पावपाक. वी रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ गोवा गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी एंड इव्हॅल्युएट अस फॉर 1 year. 1 year उरता आवर इलेक्शनाक. आमचे ZP निवडून हाडाय. आमगे ZP कित परफॉर्म करते जे तुम्ही मागे मुद्दावयन वाट डिसाइड कराय. लेट अस चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. लेट अस लुक फॉर अ गोवा विथ गव्हर्नन्स विथ अकाउंटेबिलिटी एंड आम आदमी पार्टी इज हियर ओनली टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी. आमगे कामाचेर आमचे वोट माराय. आमके एक चान्स दियाय आणि आमगेले मॅनिफेस्टोन तुम्ही सगळी पार्टिसिपेट Last week, we were trying to put out